आमच्या ह्या जो आयज देशभर आमचो काँग्रेस पक्षाचो प्रोटेस्ट चल्ला ईडीचे ओपोजीट आयज आमी हांगा ओल्ड गोवाच्या हांगा जमलेले आसा आनी हांव कुमारजुवा काँग्रेस पक्षाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट विशाल वळवयकर आमी ह्या जे ईडी हांच्यांनी जे काम केलां की लोकांक धमकोवपाचे लोकांक त्रास करपाचे आमच्या काँग्रेसीच्या अध्यक्षा एका त्रास केल्ले आसा राहुल गांधीकूय समज काडून तांकांय त्रास केल्ले आसा कितकेशे नेत्याक आमकां ईडीचे फुडें काडून सगळे त्रास केल्ले आसा गव्हर्नमेंट उडयलो असे कितके देशान लिडर आसा जांकां एक ईडी सीबीआय आयटी ही इन्स्टिट्यूशन आज खरें म्हणल्यार देशान काँग्रेसीन तयार केली आणि ह्या इन्स्टिट्यूशनाचो आज भारतीय जनता पार्टी एक शस्त्र कशें आपले वापरून आज ऑपोजिशनाक धाक दाखोवपाचो प्रयत्न करता हेजो आज आमी निशेध करता आणि ही जी लढाई आसा ही लढाई भारतीय जनता पक्षाक मोदी अमित शाह दिसता आसतलें की असले हे चुट्टेचे स्वरूप दाखोवन आमी भितले पूण ज्या पक्षान ह्या देशाक फ्रिडम मेळोवन दिल्लें आसा इंडिपेंडन्स मेळोवन दिल्लें आसा ह्या पक्षाचे आमी कार्यकर्ते जावन आसा. टुडे वी आर हियर एट द गांधी चौक ओल्ड गोवा. वी हॅव बीन आमचो प्रेसिडेंट अमित पाटकर भरत ऑल महिलाज and Congress workers, Karyakartas. Here we have come today to condemn the inquiry by ED against President Sonia Gandhi ji. It's been, as already said by Baba Amchawarat, 2015 the case was closed, but again being reopened. And mudde ha the unemployment is on all time high. Prices, even our basic necessities of life, जेवपाचे कितें खाणावळ आहा तेजेर पासून आयज GST लागलेली आहा ते कोण उलयना. द व्हॅल्यू ऑफ रुपी इज एट ऑल टायम लो. दॅट इज नॉट बींग स्पोकन अबाउट. बट 2015 जी केस बॉन केल्ली परते चालू करून हे ईडी इज नॉट ओन्ली ऑन सोनिया गांधी, इट इज ऑन ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज इन इंडिया. चित्र ते निर्माण केलं आणि ते म्हणल्यार की जे नॅशनल हेराल्ड जो न्यूजपेपर आसा जाका 90 कोटी रुपया लोन दिल्ले आणि ते 90 कोटी रुपयाचे लोन आसा ते सगळे पत्रकार भाव जे दुनिया जमल्या तांचे इलेक्ट्रिसिटी बील मागीर बाकीचे गव्हर्मेंटाचे टॅक्सीस हे फारीक करपाक ते दिल्ले आणि 2015 इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान ही केस जी आसा ती बंद केल्ली. पूण आज भारत देशान जर तुम्ही पळयत ज्या हिशोबान म्हारगाई वाडल्या जशें आमचे आमदार बाय दिलेला लोगोन सांगले आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंटान सांगले की आज देशभर तशेंच वरदान सांगले की आज जे खरे मुद्दे आसा आज आमचो रुपी जो आहा तो हयशार सकयल गेला आणि तो एवरीडे रुपी पडत आसा. म्हारगाई स्काय रॉकेटिंगार पावली. दुसरे तांणी सांगिल्ले मोदीन की GST जे आसा ते आपूण मेडिकलाचेर लावचो ना पूण आज दुर्दैवान तांणी मेडिकल फॅसिलिटीजाचेर सुद्दां GST लायल्ल्या. आज एक सामान्य मनशाक एक बारीक नागरीक ह्या गोंयकारांक आनी ह्या देशांतल्या नागरिकांक आज इतले त्रास जातात. ते सगळे मुद्दे दामपाक लागून ऑपोजिशनाचो जो आवाज आसा तो हे सरकार भितर दामता.